course registration number asa family. I am told there is a couple, there is one person who had come from UK. तो तांचे birthday कितें आशिल्लें बरोबर आशिल्लें. Unfortunately on the birthday that it could have happened. I mean whole incident is unfortunate. We have to learn our lessons. Of course speeding ही जर करतात कोण जाल्यार of course there are speed limits which are there, whatever that is there. We should also understand that speeding is dangerous. You have to avoid speeding also, and if accident आता over speeding लागूनय जाता. But let's hope for the best. खबर ना CM हांगा आयला काय ना आमकां खबर ना, पण they should have come and seen that. येता कोण तरी ॲम्ब्युलन्स येता. ही परिस्थिती पळयात. ही परिस्थिती सरकारान आमचेर हाडल्या आनी सरकार खंय तरी ह्या इन्सिडेंटाक जबाबदार आसा. There is no doubt about it. Again, I am saying it's not time to politicize this issue, but at least live up to the expectations of people. की रस्ते सारखे करा. मॅक्सिमम जे इन्सिडंट्स हांगा जाल्या गोंयांत जे एक्सिडेंट जाता, अटल सेतू वयलो 2 दिसां पयलीं मेर्शेचो एक भुरगो पुलीस कॉन्स्टेबल आशिल्लो तो भायर पडलो. ही ट्रायड टू अवॉयड अ पॉटहोल एंड ही डायड. तो कनेक्टिंग ब्रिज हाका आसा दिलीप बेळकॉन मानलो वयर, दॅट ऑन द कॉर्नर इफ यू कम लिटल बीट विथ द स्पीड द कार स्वर्ल्स. हे PWD कळना काय प्रत्येक गोष्टीक एक्सपर्ट जाय नाका. तूं कंडिशन ऑफ द ब्रिज हे पळय ते पळय. प्रत्येक गाडी स्लो जाता तेन्नाच तुका कळटा कंडिशन ऑफ द ब्रिज अँड कंडिशन ऑफ दीस गव्हर्मेंट. द गॅप्स बिटवीन द मिनिस्टर्स इज ऑल्सो एज वायड एज दॅट गॅप इन दॅट ब्रिज. Instead of concentrating on improving bridge conditions, road conditions, they are indulging in politics, which is unfortunate. आणि अजूनपर्यंत जर सरकाराचो मनीस हांगा कोण पावना, then I think it is enough message to send to people of Goa की तांकां पडून गेल्ले ना, or maybe they are trying to cover up, or they are worried. This question, you please ask PWD minister if at all he comes here, and if CM, if at all he comes here, why this could not have been repaired or taken care of. Where exactly the brake marks have swirled आणि कार अशी आयल्या. कार आयली कित्याक? एक सिंपल लॉजिक सांगता तुमकां. फुडल्यान गाडी रावल्या टू अवॉइड दॅट बिग पॉटहोल अँड ही हॅज टर्न द कार. whoever was driving the car has turned the car, and unfortunately हे पळया मरे ही परिस्थिती पळया रे. हे क्रॅक्स तुम्ही पळया रे. हे क्रॅक्स unfortunately is taking Goa to God knows where. car and the bodies अजूनय आमी देवा कडेन मागता की they are safe and they will be found. पूण म्हाका दिसता हो ब्रिजाचे कंडिशन जो पळयला, दीस डिजास्टर वॉज वेटिंग टू हॅपन. आनी आमचो एक डिमांड आतां आसा की तुमी हो ब्रिज बांदता आतां खूब म्हयने आनी वर्सां जालीं, हो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावंक जाय. तुमी जर आतां आमी पळयता की अशे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आसता दे आर टायम फॉर इलेक्शन्स. तुमी जर हो जुवारी ब्रिज 2024च्या इलेक्शनाक इनॉग्रेट करतले म्हणून सुशेगाद काम चल्लां जाल्यार हांव तुमकां सांगता गोंयकार तुमकां ओगी रावचे ना. This bridge is in no condition to be used. It has gone past its useful life. आणि आमी डिमांड करता भारतीय जनता पार्टी सरकाराक डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन कितलेय इंजीन लायात, पूण हो ब्रिज बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करात आनी आमच्या गोंयकाराचे जीव घेवं नाकात.